दीस पयलीं ह्या गावातलो रस्तोय नसलो, रस्तोय केलो. तुमचो आता एक उरला तो हॉल उरला. त्या हॉलाची फायल खंय अडकलेली ती तुमकां सगळी खबर आसा. हांव फॉरवर्ड करीत आसा, जातली. शाळेचें काम जाला इतक्याच कुडक्याक. हो जो फुडलो कलवट जाला माझ्या टायमाक, शाळेचें काम जाला, रस्तो जाला, बस जाला. म्हणजे तुमकां इतकेच सांगता, ह्या मतदारसंघात वाड्या कणकणी जर खंयच्याय वाड्यार वचो अशी कामां ना केल्ली म्हणून ना, लोकांचे गरजेप्रमाणे ती कामां फुडें व्हेल्यात, ती कामां केल्यात, ती कामां तुम्ही पळयतात. लोकांक हांगा कशें आसता, आतांच आमच्या झेडपीन जशें सांगले, बेश्टी येवन बाता मारूंक नाल्यार टेबला वयली केळी काढून इश्टागत जोडपाक खूप सवय जाल्ली आसता. सो लोकांक तसले खूप करपाची गरज आसता. प्लस तुमचो कम्युनिटी हॉल जो 2016 कोणी तरी पाटये बी लायल्ले. हांव तुमकां खबर आसा, हांव केन्ना खंयची पाटी बी लायना. ज्या दिसा काम सुरू करता आणि मागीर पाटी लायता, नाल्यार फाउंडेशन त्याचं काम सुरू जाता. ती पाटी लायली 2016 तशी आसा. तुमकां प्रॉमिस करता 27 येवच्या पयलीं ते काम जोरान सुरू जातले वर्क ऑर्डर दिवन. तशी प्रत्येक कामां मतदारसंघात आसा. सांगूंक गेल्यार टायम गावचो ना. तुमकां सगळे तुम्ही सगळे सुशिक्षीत आसात, सुसंस्कृत आसात, जाणकार आसात. सो असल्या लोकां कडेन हांव त्या खातीर केन्ना व्हडलें भाशण करिना. कित्याक करून काय फायदो ना. तुमकां सगळी कामां खबर आसात. तुम्ही सदांच म्हज्या बरोबर आसा.